जो लोक थंय एकठांय जालो तांणी सुर्या गांवांत त्या विशीत दिसांची मिलाग देखली। हे मिलाग्री वरवीं देवान आपली पदवी दाखोल केली तें आमी उपकारपणीन नियालता। आंकवार मारयेर कोलबेस आसतना आपले मावशे भयणीक सांता इलिझाबेथेक भेट केली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली। ह्या संतोशाच्या दुसऱ्या मिस्तेराक आयज आमी नियाल कोत्तेल्या। मोगाल माय ह्या आमच्या मागण्यान नियालाक तुजो सांगात आमी आशोवन मागता। जेन्ना आंकवार मारयेक आनी गाब्रिएला कडल्यान गोमून आयले, तिची जाणटी मावशी भयण एलिझाबेथीन गोर्ब संभोवला म्हूण ती कुशाल जाता। लुकाच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे हांवेसर एक व्हड 39 आंकवार मारिया कितल्या दडवडान आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता तें आमकां थावें जाता। आपल्या गोरबेसपणाची परिस्थिती जाणा जावन लेगीत जुदाच्या नगरांतल्यान वेताना आपल्या प्रवासांत येतेल्या ओडकोळींचें ती मात लेगीत चिंतिना। एकूच तिच्या मनांत येता तें म्हळ्यार कोण भाशेन आपूण आपले मावशे भयणीक आपलो आदार दितली तें। हीच ती आंकवार मारिया जी 1917 वर्सा फातिमा गांवांत दिश्टी पडली ती। आपले मावशे भयणी सोवे आसलोलो मोग तिका तिचे चडशी दडवडान व्हरता। तोच मोग ह्या संवसारा सोवे दाखोवंक ती आपलें दिसणें दाखयता। ऑक्टोबराच्या 13वेर 1917 वर्सा मारिया आपल्याक रुजाय सायबीण माय म्हूण परगट्टा। त्या काळार चलतलें पयलें विश्व झूज कोबार जावचे खातीर रोजाराचें मागणें करूंक सायबीण मायेन मागलें। आयच्या काळार जेरुजालेम, इस्रायल, पालेस्तीन आदी ह्या पवित्र जाग्यांचेर चलतलीं झुजां कोबार जावचे खातीर मागूंक ती आमचे लागीं मागता। Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria। लुकाच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेट करता तेन्ना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरता आनी व्हडल्या ताळ्यान ती म्हणटा, अस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ। आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें। आंकवार मारयेक सोम्याची आवय म्हणून पवित्र आत्म्यानूच एलिझाबेथीचे तोंडीन हीं उतरां घालीं। दुखीची वस्त की आयज कितली मारयेचो देवीक गोर्ब सोमोवणेचो गूट मानून घेनात। मारिया सगल्या मनीसकुलाची आवय हें सोत लेगीत जायतीं जाणां मानून घेनात आनी ह्या वरवीं ती मारयेचेर देव निंदा करतात। तर आमच्या मागण्यांतल्यान हे देव निंदे पासत आमी फारीकपणाचो आक्ट भेटोवया। आमी सगळीं नोमान मरिये म्हणुया। नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर शुटायसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पोचे भगवंत मरिये देवाचे माये आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी। तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें। जे दिसा
आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेटली तेन्ना ही जावन आसली निमाणी पुत्रां एलिझाबेथीची आंकवार मारिया एक भावार्थाची वस्तुरी तिका देवाचेर आनी ताच्या उतरांचेर विस्वास आसलो. देवाचेर भावार्थ दवरतात तेन्ना देवा कडल्यान मेळटल्या आशिर्वादांची एलिझाबेथीक जाणवाय आसली. आमी आमची चवकशी करुया. आमी मारये भाशेन देवाचेर पूर्ण भावार्थ दवरतलीं मनशां काय? देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ आसा काय? वो आमचो भावार्थ आनी आमच्या स्वभावांतल्यान आनी कुन्यांतल्यान दाखयताय जायत? आमचेर चूक आनी कोस येता तेन्ना ह्या आमच्या भावार्थाक आमी थीर रावता काय? आमी आमच्या भावार्थाची चवकशी करतना मारयेचो आदार आमकां आमच्या गोराप्यांक यादनिकांक आमच्या पादवेगार फादर बॉलमॅक्स आनी पादकूर फादर पिटराक आमच्या चिखलेच्या गांवांत तशेंच गोंयच्या शारा खातीर मागुया. मारयेची विनंती आमचो भावार्थ खोलांक आदार मेळटलो. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. सगल्या पातकांच्या कसर वसा आनी सोडवणे पासत मागुया. सगल्या पिडेवंतांक कश्टावतल्यांक एकसूरपण भोगतल्यांक जेजूची बुजवण आनी पेकोवणी मागुया. देवीक आपोवणी आनी मोटवाशी जिविता पासत मागुया. आमची खासगी मागणी तेच परी आपले पासत मागूंक लायलेल्या खातीर मागुया. आंकवार मारयेचे मजतीन ही सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारता आनी ही मागणी देवान मानून घेवची आनी ताकाच मोहिमा मेळची म्हूण मागता. आमेन. मारिये आमची माये तुजी भेट एलिझाबेथीक आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत फातिमा गांवांत तुज्या दिसण्या वरवीं आमी जायतें कितें शिकूंक पावल्या. आमी तुका आमचो मोग आनी विस्वाशीपण बासायतात. सगळीं मनशां जीं तुजेर आड उलयतात आनी निबोर मान्नेचीं आसात तांच्या बोगसण्या खातीर मागतात. आमी तुज्या भावार्थाची देख घेवंक आनी तुजे गूण आपणावंक सोदतात आनी दुसऱ्यांकूय तुजे आनी तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्या जेजू सोबेन हाडूंक वावुरतात. मोगाळ माये कालतिकायेन आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. सोत मागता देवा सोडून वेदार बाबा स्वर्गार आनी पितुमीच्या रुचनारा आनी जेजू क्रिस्ताला जय क्रियाच्या सोम्या तो पवित्रात्म्याने वेचो बोलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंच पिलाकात ताणें क्रूस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो
तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोडपुतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक नियाळुया 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर देवाचो पूत आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण बुडव्या गाब्रिएलान तिका खबर दिली आनी ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गुरबेस जाली मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हज्या जेजू स्वर्गार सगळ्यो आत्म्यांक पकडून चड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर आंकवार मारये गोरबेस्त आसतना सांत इजाबेल आपली मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली
बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. हमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पर तुझे त्या अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येतो. मागे ती मुले देवाची आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. मम्मा बाबा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि आता आणि सदा म्हज्या जेजू तुका सामका निवारकाय मनाच्या वचनांतली तो स्वर्गाक सगळ्यो तुवें बकून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेरांकवार मारिया बालका जेजू पोरसूत जाली बेल्या शारान गुरवाच्या गोठ्यान. आमचे बापा तुजें नांव तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमी आमची चितलेल्या पक्षिता अशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळ्यात पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर तुजें दाय आसा, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरली सर्वेस्पर
उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानरे कृपेन मुरली सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. चवथो मिस्तेरांक पर मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी बिटविलो देव तेंपलांत आनी ताका दिलो सांचे मावच्या हातांत. तुझ्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूं नाका वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जेताय आसा अस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मना बापाक पिताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी सदा सदा काळ आमेन. म्हज्या जेजू तुजो सांगता आनी बाराकाय मनाच्या विचारली तूं स्वर्गाक सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर बालक जेजू पुर्बेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी देव तेंपलांत मेवलो. आमचे बापा स्वर्गाच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दिसपट्टा गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोट तुजे दाय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोट तुजे दाय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोट तुजे दाय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोट तुजे दाय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरले सर्वेस पोट तुजे दाय आसा दुसऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. आमचो दिसपट गिराय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता अशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळडेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकलीन आनी फ्लोरिना मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आनी दुसरे इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सगल्यो फेर्नांडीस फॅमिली हांच्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. सगळींची कोण बरी नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. मारियान फेर्नांडीस हाचे पासत मागुया. आनी ह्या सगळींची कोण बरी नात तांकां पेकोणेचो हात देवान लावंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता.
नाकेली, हेक्टर फारिया, देवसवा ग्रान फ्रांसिस फेर्नांडीस, दाबोली वेरदियाना गामा, एलेगांजा लिडिया फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली जुआंझिन डिसुजा, बिहाइंड NSD क्रूज फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी हेलन पिंटो, आल्तो चिकाली प्रुडेन्सिया परब. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. मागुया आमच्या गोंयचे पासत आमच्या गोंयांत आतां सद्याक धर्माच्या नांवान जे पत्तून दंगे सुरू करपाची एक पद्दत चल्लेली आसा. मागुया आमच्या होम मिनिस्टरा पासत समजून घेवंक तांणी आपणाची जबाबदारी आनीक ही जबाबदारी पाडूंक केरीत भाशेन आमच्या होम मिनिस्टरा पासत प्रमोद सावंता पासत मागुया. मागुया इज्रायल आनी इराण हांचे मदें जें झूज सुरू जाता तें बंद जावंक, तें झूज जायना जावपाक आनी शांती आसूंक आमी मागुया. सगळींचीं कोण कश्टवतात झुजाक लागून, झगड्यांक केस्तांवांक लागून तांचे पासत मागुया. आनी जण एकल्याची आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आमचो देव आमचे ताय सदांच मोगाळ, उदार आनी नितीवंत. आमी जायते पावटी घोडे अनितीक सांपडल्या आनी जायते पावटी आमीच घोडे अनीत केल्या. हे मिसाचे सुरवातेक सगळे आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान सोर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणां. तूं येवजिताय तितलें तूं करूंक शकताय. म्हज्या पलक्या उतरांनी तुज्या येवजणेचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजनात तसल्यो वस्तू हांव उलयलो आनी म्हजे कुवेटी आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंचो ठाव घेवंक हांव वावुरलो. आदी आयकुंकूच हांव तुका वळखतालो. पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर फाटी घेता आनी दुलींत बसोन आनी गोबोर घेवन दूख धरून प्राचीत कोत्ता. आनी सोर्वेस्परान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेळयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांची जोतान आनी 1,000 बायल गाडवे इतले ग्रेस्कायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 दुवो. पयले दुवेचें नांव पारवीन, दुसऱ्याचें चांदनी आनी तिसऱ्याचें काली बोनवाय. आख्ख्या गांवांत जॉबाच्या दुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो. आनी ताच्या बापायन पुतान बरोबर तांकांय दायजीपण वांटो दिलो.
आनी हाचे उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें चवथे पिणके पर्यंत आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पडयलीं. उपरांत लांब आवग जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतर हें: आयकल्ल्या उतराक आमचो जाबाब: तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. पोतून म्हणया: तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले, असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलों. जाबाब: तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हजे तोळमोळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. तुज्या फर्मोणा प्रमाणें सगळीं रोचनां तोखता, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी कोत्तात. जाबाब: तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी, तेन्ना तुजी खुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावं तुजें उतर उजवाड घालता आनीक साद्या काळाचे मनशांक समजणी मेळटा. जाबाब: तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. बापा, स्वर्ग आनी पितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. ते ब्यास्तर शीस कुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गार तावन पडलेलो हांवें सैतानाक देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशाल जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. पळय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो, बगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो, बगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. तुका मोद मारला. ही उतरां केन्ना म्हणल्यार तुमी? हांवें म्हणलें समज हिंगा रावन तुमकां मोद मारला. अर्थ कितें हाचो? तुमकां मोद मारला? प्रश्न विचारया. तुमकां मोद मारला? आयचे पिळगेक मोद मारला? आयचे पिळगेक मारला, तुमकां मारूंक ना. मोद मारला. आमी मुद्दम म्हणटा भोव करून जेन्ना आमी वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सगलें दिल्लें आसा तरी पूण जें कितें सारकें करपाचें आसा, सारकें उलोवपाचें आसा तें कळना. हेजें पडलां अशेंय म्हणटात. मोद मारला. भावा भयणीनो, मोद मारलेलीं आमकां मनशां आयज आमच्या समाजान जायतीं दिश्टी पडटात. आनी हे मोद मारलेलीं मनशां आहा तीं सगलें पाड घालपाक पयलीं मुखार. खुशालकाय तेंच्यान घेवपाकूच जायना. इतलें दिल्लें आसा तरी पूण पोट भरना म्हणलेल्या भाशेन. सगलें देवान उक्तें करून दाखयलां तरी पूण समजनासलेल्या भाशेन. आयकूंक मेळ्ळां तरी पूण आयकूंक येनासलेल्या भाशेन. आयज जेजून हीं उतरां म्हणल्यांत. मोद मारला अशें ताणें म्हणूंक ना, पूण खेरीत भाशेन हीं उतरां जेजू आपल्या शिसाक म्हणटात. तुमी जें कितें आयकतात आनी तुमी कितें पळयतात ते पळयतले दोळे आनी आयकतले कान बागी. कित्याक तुमकां मेळ्ळां आनी तुमकां हें फावो जालां. दुसऱ्यांक जायत्या जाणांक जाय आसलें पूण तांकां फावो जावंक ना. ह्या पासत तुमकां मोद मारचो न्हय. हें जरी तर तुमकां मेळ्ळां जाल्यार देवाच्या वाटांनी चलात, खुशाल जायात. तातूंत भितर तुमकां वेगवेगळीं देणी दिल्यात. देंवचार काडपाची, कोणाक बरीं करपाची. जेजून जेन्ना ब्यास्तर जाणांक धाडलोले तेन्ना तांचे लागीं जायतीं ओचरयां जालीं. खुशाल जाले. हांवें हें केलां, हांवें हें केलां, हांवें तें केलां. वय, आमकां करपाक जायत्यो वस्तू दिल्ल्यो आसा. जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा. मिसांव आमकां दिल्लें आसा. खुशाल जावपाचेंच आमी. जेजू हाचे विशीं खुशाल जायनाका अशें म्हणना, पूण आपल्या शिसांक खेरीत भाशेन सांगता जायात ह्या वाटेन खुशाल. कित्याक हांवें पळयला देंवचार खाला पडटा तो. आनी तो तुमच्या मागण्यांनी, तुमच्या वावरांत, तुमच्या मिसांवान तो खाला पडला. पूण ताच्याहून आनीक खुशाल जावपाचें कारण म्हणल्यार हें सगलें तुमी जेन्ना केलें आनी ह्यो वस्तू तुमचे लागीं घडल्यो तेन्ना तुमचीं नांवां स्वर्गा राज्यांत बरयलेलीं आसात. ह्या पासत खुशाल जायात. चड खुशाल जायात कित्याक ही तुमचीं नांवां बरयल्लीं आसात देखून. तुमी हें केलां, तें केलां, तें केलां म्हूण हाचे पासत चड खुशाल जावपाची गरज ना. भाव भयणीनो, हेच्या पयल्या वाचपान आमी जोबाच्या पुस्तकाची संपादनी आयकल्या. जोबाची आख्खी काणी आमी ह्या गेल्ल्या आख्ख्या सुमानान आयकल्या. कशी भाशेन देंवचाराक नाटकाय जाल्ली जोबा विशीं. कित्याक देवान ताची तोखणाय केल्ली आनी देखूनच देंवचाराच्या हातान एके भाशेन देवान जोबाक घातलेलो. जायतें वायट केलें तेका. सगलें तेजें काबार करून उडयलें. फकत उरलो तो ताचो जीव. आनी असल्या वेळार जोब ह्या सगल्या कश्टान, त्रासान आनी लुकसाणान वयता तेन्ना फकत एक प्रश्न करता देवाक. कित्याक? हांव तर बरो आसलो, हांव प्रमाणीकपणान जियेलां, तुवें सांगलां ते भाशेन हांव चल्लां, जाल्यार म्हाका हें कित्याक? आनी भोव करून हें तो म्हणूंक पावलो जेन्ना ताचे इश्ट आसात ते ताका बोटां दाखोवपाक लागले. देव तुका खास्त लायता. तूं भायल्यान बेश्तो दाखयता आपूण बरो म्हूण, पूण देव जाणा तूं कोण तो आनी ह्या पासत देवान तुका खास्त लायल्या. आनी तेन्ना तो देवाक शिणटा. वो देवाक हो प्रश्न करता, कित्याक? म्हाका कित्याक? कित्याक जें कितें म्हाका घडलां तें पळोवन हे जे दुसरे आसात ते समजतात तें चुकीचें आसा. पूण ताणें देवाक प्रश्न केलो. देवान ताका जबाबूय दिलो. हे सगळे सृश्टीचो रचणार हांव. हें सगलें हांवें केलां तेन्ना तूं खंय आसलो? तुका खंय खबर आसा? तुका विचारून करूंक ना हें सगलें. देवाची कुशी पयली. आनी भाव भयणीनो, हें सगलें आयकल्या उपरांत जोब मानून घेता, वय हांव बेश्तोच उलयलो, हांव बेजेसांवान उलयलो, हांव रागान उलयलो, आय वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आनी ह्या पासत हांव उलयलो. जोब मानून घेता आपली चूक. नेणारपणान हांव उलयलो, नको आसतना उलयलो.
आयज असलें जायतें घडटा तें आमकां दिसती पडटा. आयज सगल्यांक उलोवपाक मेळटा, फ्रिडम ऑफ स्पीच, कितेंय उलोवपाक जाता. तें सारकें समजून वो ताची सारकी स्टडी करून न्हय, पूण ही उतरां म्हणपाक जाता. हांव शिकलां, हांव स्टडी केल्या, म्हजे लागीं हिस्ट्री आसा, म्हजे लागीं हें आसा तें आसा, आनी उलोवपाक लागतात बेश्टेच. नको आसतना उलोवप, ताचे फाटल्यान कारणांय आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडटात. दुसऱ्या मदें फुटी घालपाक, जोडी घालपाक, भोव करून आमच्या गोंयकारां मदें, आमच्या संदर्भांत हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव धर्माचे भेद घालपाक नको आसलेले, सारके नको आसलेले अन्नाडी मनीस आसात ते उलयतात. ह्या पासून भाव भयणीनो चोत्राय दवरपाक गरज, आनी जोबा सारकी आमी जावपाक गरज. मानून घेवपाक, वय सायबा हांवें चूक केल्या, म्हाका भोगोस, ह्या फुडें तें करचो ना. आनी जेन्ना तो आपली चूक मानून घेता तेन्ना देव सगळी भरपाई ताची करता. पयलीं जें लुकसाण केल्लें सगळे तरेचें, गिरेस्तकाये वाटेन, फामिली वाटेन, वर्सां जी ताका ताच्या जिवितान मेळ्ळी, ह्या उपरांत आनीक 140 वर्सां, हें सगळें देव ताका भरून परतून दिता. कित्याक देवा मुखार खालतो जालो आनी प्रमाणीकपणान जियेलो, आनी आपली चूक केल्ली कांय कारणाक लागून ती चूक ताणें मानून घेतलें, ताचेंय बोगसणें मागलें. तर आमकां इतलेंच समजूंक पुरो, हें आयकतले कान तुमचे सुबागी, हें पळयतले दोळे तुमचे सुबागी, आनी हें नियाळटलें मन तुमचें सुबागी. कित्याक हें नियाळून जरी तर तुज्या जिविताक होच फायदो जावपाचो आसा जाल्यार तुमी सुबागी. मानून घेवया, समजून घेवया, आनी आमच्या जिवितान तें घालुया. आनी हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमची जण एकल्याची देणी, आनी आमचें जण एकल्याचें काम वावर आमी ह्या आल्ताराचेर देवा मुखार दवरुया. आनी सगल्यो आमच्यो चुकी भोव करून आसात, नेणारपणान समजनासतना ज्यो आमी चुकी करता त्योय ह्या आल्ताराचेर देवाक उबारुया. भेटून एक गीत घेवया, C32. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी आख्खी पुवी सुविच्या देवाक सर्वस्वर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतर व्हांवती झर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसचो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भलाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपूर गुटुया. तुझ्या कुसालांनी पुनर्जीवन पडा पोरवी. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेडेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन दर्नदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे सुभागी. तुमी आयकतात ते आयकतले कान सुभागी. तुमी नियाळटात ते नियाळटली मनां सुभागी. तुमी बाळगितात ते बाळगितलीं काळजां सुभागी. हें सुभागीपण आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावला, पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी भेट दिली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बर म्हजो. तुझ्या हातांत जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुझे विणे ना शांती ना बर म्हजो. जेजू तूं जीवन अमृत जिविताचो, तारो तूं अग्न्याचो, तूं सोडणेचो. जेजू तूं जीवन अमृत जिविताचो, तारो तूं अग्न्याचो, तूं सोडणेचो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सगळे असो. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन खांस वेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारां आमकां कर. आमेन. शेवटाक गीत गावया T60.